गीत घेऊया पेज 4 A7 देवाच्या दोंगरात चोरुया. देवाच्या दोंगरात चोरुया, ताच्या मंदिरात चमुया, सर्वेस पोराचो पोरवो, सो दोंगरा बरोस वतो, सर्वेस पोराचे मंदिर, सगळ्या पोराचोच वते. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भयणीनो आनी भावनो, तुमी भक्तीपुणी ह्या मिसान वांटो घेवच्याक तयार जाल्लीं आसा. तर ह्या वेळार आमची सगळी मागणी देसां मनांत धरया आनी ह्या मिसाची जी देसां आसा ती आमी देवा बापा मुखार दवरया. दिनवासनेची मिसां लिओनो करवालो, लेनो करवालो आनी कात्रिना द सिल्वा. ओतम्या पासत मिसां सोल्स ऑफ रॉड्रिगीज फॅमिली, गास्पर रॉड्रिगीज, रोज Marian and Alban Dias, Dominic F. Paulo de Silva, soul of Nataline Fernandez आणि पुलगोत्तरींतल्या ओतम्या पासून ही सगळीं देसां आतां आमी मनांत काळजान धरून ह्या मिसान भक्तीपणी वांटो घेवच्याक आमची पातकां कबूल करुया आनी देवाचे बोगसणे आनी एकामेकाचे आमी मागया. हांव पातकी सोद पोदितार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उंचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बेगीन सुद्दां सांगपार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकली बागोवन वा आशिर्वाद घेवया. सर पोदिदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सुम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. मागुया. सुम्या जेजू, भाग्यवंत मारयेचो अनक्वार कुसवो दोळाळपणी तुवें तुजें बिराड जावच्याक विंचून काडलोय. हेच मायेच्या गोपांत देंवचाराच्या सगळ्या ताळण्या विरुद्ध आमकां सदां राखण आनी आसरो मेळो. हो उपकार आमी तुजे लागीं मागता. जेजू, जो बापा सोबें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. भाग्यवंत पावलून फिलिपकारांक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, म्हजे विशीं तुमी हुस्को दाखयला म्हूण सोम्या सोवें हांव खुशाल जालां. आदी पर्यान म्हजे विशीं तुमकां हुस्को आसलो, पूण तो दाखोवंक तुमकां सोयीक मेळूंक नासलो. म्हजे लागीं कांय ना म्हूण हांव अशें उलयना, कित्याक म्हज्या लागीं आसा तितल्यानूच सदांकाल दादोशी जावंक हांव शिकलां. दुर्बळ तसो व्हड गिरेस्त कसो जिवंक हांव जाणा. कसलेय परिस्थितींत आनी खंयसरूय आसूंक उपाशी रावंक वो पोटभर जेवंक खावंक, सुकळांत वा दुकोळांत जिवंक कित्याकूय हांव तयार.
म्हाका बळ दिता ताच्या आदारान हांव सगळें करूंक शकतां. तरी म्हज्या हुस्क्या खोटींनी म्हाका आदार दिवन तुमी बरी करणी केली. पयलीं शुभ वर्तमान परगटूंक हांव मासेदोनियांतलो भायर सरलो तेन्ना तुमचे खातीर खंयचेच पवित्र सभेन म्हाका कसलोच दुडवांचो आदार दिवंक ना. आनी फिलिपकारांनो, हें तुमी बरें जाणोत. हांव थेसलोनिकेंत आसलो तेन्ना गरज म्हूण 1 वा 2 पावटी तुमी म्हाका पावल्यांत. तुमची देणी म्हाका नाका, पूण तुमचेंच उत्पन्न वाडलोलें म्हाका जाय. सद्याक म्हजे लागीं गरज तें आनी ताचेवन चड आसा. एपाफ्रोदितान तुमची देणी म्हाका पावलोल्यान हांव भरलोलो आसां. ती देणी देवाक आवडटा आनी तो मानून घेता तसलो धमधमीत योजन. म्हजो देव आपल्या व्हड उदारपणान जेजू क्रिस्ता सोवें तुमच्या गरजांनी तुमकां पावतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे वडपकार. जबाब: सर्वेस्पराची भोक्ती करता तो मनीस भागी. सर्वेस्पराची भोक्ती कोत्ता तो मनीस भागी. जो कोण सर्वेस्पराची भोक्ती करता ताच्यो आज्ञा संतोशान पाळटा तो मनीस भागी. ताची संसद प्रितुमेचेर बळिश्ट जायत वेतोली, प्रमाणीक मनशाची संसद सुद्यो. जबाब: सर्वेस्पराची भोक्ती कोत्ता तो मनीस भागी. बरो मनीस दया करून उश्णें दिता, प्रमाणीकपणान तो आपलो धंदो चलयता. बरो मनीस कोदींच चालचो ना, ताचो उगडास तोखतलो निते काळी. जबाब: सर्वेस्पराची भोक्ती कोत्ता तो मनीस भागी. तो आपलें काळीज गोड दवरता, ताका भिरांतूच ना. सोदोळ हातान तो दुबळ्यांक वांडटा, ताचें बरेपण तोखतलें सदांकाल. चड आनी चड मान ताका मेळटलो. जबाब: सर्वेस्पराची भोक्ती कोत्ता तो मनीस भागी. उद्गार. सर्वेस्पराक सूय सूय, सर्वेस्पराक सूय सूय. केदें वर्तें उदारपण आमच्या सोम्या जेजूचें. आमी ग्रेस जावचे खातीर आपुणूच जाळो दुर्बळ. सर्वेस्पराक सूय सूय, सर्वेस्पराक सूय सूय. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून अशें आपल्या शिसांक म्हणलें, भास्कोळपण जोडिल्ले गिरेस्तकायेन तुमकां इश्ट जोडूंक घेयात. अशें तुमकां ती अंतरून वचत तेन्ना ते तुमकां सासणाचे बिराडांनी स्वागत करून घेतले. जो सुपुल्ल्या वस्तूंनी खात्रेचो तो व्हडल्याय वस्तूंनी खात्रेचो, आनी जो सुपुल्ल्या वस्तूंनी खोटो तो व्हडल्याय वस्तूंनी खोटो. म्हणटोच जर भास्कोळपणान जोडिल्ले गिरेस्तकायेन तुमच्यान खात्रेची जावंक जालें ना, तर असोळ खरी गिरेस्तकाय तुमकां कोण पातयेतलो? जे तुमचे न्हय तातूंत जर पातयोंक नजो जाले तो तुमचे खाशाचे ते तुमकां कसो दितलो? कोण दितलो? खरायच्या खंयच्याच चाकरान दोगां दोनयांची बरोबर चाकरी करूं नजो. कित्याक तो एकल्याक जळटलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो, वो एकल्याची पांग धरून रावतलो
आनी दुसऱ्याची बेपर्वा करतलो. तुमच्यान देवाची आनी गिरेस्तकायेची चाकरी करूंक जायना. हें सगळें आयकून गिरेस्तकायेक लोबदोल्ले फारिझेव ताच्यो मस्कोऱ्यो करूंक लागले आनी ताणें ताका सांगलें, मनशाचे नदरेक आपूण न्यायी म्हूण दाखयतले तुमी ते, पूण देव तुमचीं काळजां बरो वळखता. तर मनीस उंच मोलाचें म्हूण लेखतात ते देवा मुखार कांटाळलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. भयणीनो आनी भावनो, आयज आमी देवाच्या उतरान खूब आयकलेलें आसा. पयले सुवातेर पावलो म्हणटा, म्हज्यान जें करूंक जाता तें म्हजे पोस्तुंगी न्हय, पूण देवाचे शक्तीन हें सगळें घडटा. ताका लागून तो काम करीत रावतलो. आनी तेचेर सांगलेलें आसा पयले वाचपाक की आमी बरें करीत रावंक जाय. आनी फिलिपकारांनी अशें बरें करून ताका दाखयिल्लें आसा. ताका लागून तो ताका दिनवासता. आपल्या पासत न्हय, तो आपल्या पासत जियेनासलो, तो दुसऱ्या पासत जियेतालो. आनी ताणें जेन्ना ताका बरें केलें तें ताणें दुसऱ्यांक बरें करूंक वांटलें. हे भाशेन आमचें जिवीत जेजू सगळें घडोवन येवंक जाय. तर आमी पळयता ही गिरेस्तकाय आमकां न्हय, ही गिरेस्तकाय दुसऱ्यां पासत ती आमकां दिलेली आसा, पूण ती आमी दुसऱ्यांक दिवंक जाय. कित्याक ती आमी व्हरचे ना. ती आतांच वांटी तर तातूंत खूब फायदो आमकां आसा. कित्याक हातून आमी देवा सारकें जाता, उदार काळजाची. आनी खरी गिरेस्तकाय जावन आसा सर्गीचें राज आमचे पासत. देवान हें खरें दवरलेलें आसा तें आमी उगडायता. आमी बेपरवा करता. कित्याक लागून? कित्याक आमी सोयराणांत येवंक ना. कितें सारकें न्हय, कितें बरें न्हय तें आमकां दिसती पडना. कित्याक आमचे भितर काळोख आयिल्लो आसता. जेन्ना एके वस्तूक आमी लॉक धरून रावता ती वस्त आमकां कंट्रोल करूंक लागता. ताका लागून आमी सदांच भितरल्यान स्वतंत्र रावंक जाय. आनी हे भाशेन एके सांतिणेन आपलें जिवीत सारलें. ती 7व्या शेंकड्यांतली आनी तिचें नांव बर्तिला. ती सोयसून म्हणजे फ्रांसाची व्हडल्या दर्जाची ती आसलेली, पूण तिका कांटाळो आयलो हें सगळें संवसारीक जिवीत पळोवन आनी कशे भाशेन वागतात पळय ती. आनी तिणेन येवचिलें म्हजें जिवीत हांव हें सगळें सोडून जेजूच्या एकवठान जियेतली. पूण ताची पांय माय ताका सोडपाक नासली. तर तिणेन वचून थंयसरल्या बिशपा कडेन भासाभास केली आनी ताणें तिका सांगलें, तूं हें सगळें गुपचूप दवर, मागणें करीत राव आनी मागण्यांनूच तुजें जिवीत सार आनी देव तुका मदत करतलो. जेन्ना तिणें शेवटी आपली माय आनी पाय कडेन मागलें हांव मोटवाशी जावंक वता म्हणून, तेन्ना तांणी तिका खोशेन धाडली आनी एका मोठान जोयर म्हणटा पळय, मॉक्स म्हणटा थंयसर तिणें प्रवेश घेतलो. थंयसर कोलंबन म्हणटा पळय ताची तूं पद्दत थंयसर ती वापरताली. आनी ती इतली खालती आसलेली आनी सुडसुडीत, सगल्यांक ती बरें करताली आनी कोणाचेंय आयकताली आनी तांकां बरेंपण दाखयताली. आनी इतली खालती की तिका खरेंच सगळीं जाणां मानूंक लागली. आनी तिका रोखडीच प्रायरस म्हणजे ॲबेस म्हणटा पळय ती सगळीं व्हडलें सगळें पळयता, म्हणजे रॅक्टर. पूण सुपिरियर म्हणजे कितें, तो ताचें आयकता आनी करता. ते भाशेन प्रायरस ॲबेस म्हणजे ती प्रायरस जाली आनी सगळीं ती बरे भाशेन करूंक लागली. आनी इतली खालती आसलेली की बातील दीस म्हणटा पळय ती राणी तिणेन आनी एक कॉयन सुरू केलो आनी थंयसर
हे तिचे प्रायरसीक ही पळय अभ्यास आसलेली तिका विनंती केली तिचो थोडे माद्रीक धाड ते बरे भाशेन ते बरें जावंक जाय म्हणून म्हणून तिका थंयसर धाडली अभ्यास म्हणून आतां ती सगळ्यांचो कारबार पळयताली आनी इतली बरी आसलेली की तिची म्हणणें तूं बरेंपण सगळ्या लोकांनी आयकलें आनी भायर सावन मागीर थंयसर दुसऱ्यो माद्री येवंक लागल्यो आनी ताणें प्रवेश घेतलो पूण ती इतली खालती आसलेली की ही बातील दीस म्हणटा पळय ती राणी ती राण जाल्या उपरांत थंयसर आयली आनी खालतेकायेन हिच्या खाला ती जेवंक लागली पूण तीच न्हय आनी एकूय राणी तशीच एसेल्वेन म्हणून ती आयली आनी दोगांय जाणां इतली खालती जियेताली पूण ही आमची बतिल्दा एकदम तांचे परस खालती आसलेली तर हे भाशेन तिचें जिवीत तेणें त्या मोठान सारलें भयणीनो भावनो आमचेंय जिवीत आमी एके मोठानच जियेता आमच्या घरांत जियेतना जेन्ना आमी जेजूच्या एकवटान जियेतले आनी ताका शरण वचोन आमी खालतीपणी रावतले तेन्ना खरीपणी जेजू आमचें सगळें करतलो सगळें बरेंपण आनी विसेंत पौलान अशेंच सांगलेलें आसा देव आमकां वापरता आमी ताची हातयारां आमी खालतेकायेन आमचें जिवीत सारूंक जाय गोरवान बरोवंक फावना हें सगळें घडटा म्हणजे सगळें हांव गोर आसलो तर मागीर तें आमचे लागीं कांय जावंकचें ना पूण जितली आमी खालती जाता तितली आमी सुडसुडायेन बगतले आनी आनिकूय करूंक देवाक आमचें जिवीत समोर पळोवन जियेतले हे भाशेनूच आमी करया सगळीं जाणां आमच्या हात अशें उंटेन धरया दोळे बंद करया आनी जेजूच्या एकवटान आमचो प्रत्येक सुस्कार सारया सुस्कार घेतना जेजू आमचे कुडींत मनांत आत्म्यांत प्रत्येक सांद्यांत आनी आख्ख्या कुडींत मनांत आत्म्यांत भरोन येता सगळें आमचे भितर आहा तितलें जेजू सगळें आसा ही मोयतीर हे आसप आमी पत्करया आनी सगळें आमचे भितर आहा तितलें सुस्कार भायर सुट्टना जेजूच्या नांवान भायर काडया ताचेर दवरया तो आमकां तातूंतली सुटका दितलोच कित्याक तो आमच्या पातकां पासून मेलोलो आसा आनी आमकां परिपूर्ण जिवीत जिवंक दुसऱ्या सुस्कारान सगळें आमकां बरेंपण तो दिता तें पत्करया आनी जेजू सगळें हे परी सांता भक्तांचें जिवीत आमी जिवया आनी आतां आमचें जिवीत जशे भाशेन सांतांनी आपलें जिवीत जेजूक भेटयलें तेच भाशेन आतां आमी जेजूक ह्या भेटवणेच्या गायनान आनी भेटवणेंत समोर पळोवया गीत घेवया पेज 41 सी 31 संवसारांतलो मोनसाट भेटो संवसारांतलो मोनसाट भेटो तुका सायबाना काजाल्यो इतल्यो चालत्यो आनी ओग्यो ओगोनी ताकुश्यो मांद्यो तुज्याच मोगाल पुताक काडलोय पातकी सोय बांदताक न्हेसोलोय तोच बेन तुका कोता पोलोय आनी आमचेर कागलो देवूय म्हज्या भयणीनो आनी भावनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोर्प दितात देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन सुर्गीचे बापा तुज्या पुताचे आवयक आयच्या दिसा खेरीत मान दिवंक हे वेदी भोंवतणी संतोशान आमी एकठांय जाल्या ह्या पासत ही देणी आमी तुका भक्तीन समर्पिता आनी तुज्या हातांतली पोत्तून घेता ताचे वरवीं आनी सायबीण मायेचे विनवणेन तुज्या दैवीक जिवान दिसान दीस ओदीक आमी बरो म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं
आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदार आनी शासनाच्या देवा, सोर काली आनी सोर थाय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनोथ शब्दा वरवीं तुवें सगलें रचलां. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारक करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारेची उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर खुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचें जैत व्हरून पुनर्जीवणपण उगडापय केलें. अशी ताणें तुजी खुशी पाळली आनी पवित्र पोरजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतांनी समेस्त भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जोय. उंच सर्गी तुका जोय जोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वयच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्याची सांग दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड. तुमचे पासत समोर पोची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा ते आपल्याची सांग दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्यान सासणीक गरोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. मावाळताचो गूळ पोरगोटुया. तुज्या कुसानी पूर्ण जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें. देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्यो पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, फिलीप नॅरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकळत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलिल्ल्या समेस्तान तुजे परचुळीत मुखार पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माय सांगाती तिच्या पोती भाग्योन झुजे भाग्योन दोन दूत आनी सर्व कालीन तुका मानवलें आनी ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोती. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजून शिकयल्लें मागणें आतां आमी जेजूच्या एकवटान म्हणया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं.
तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवचें नोतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुट्यांच्यो राखांतांतली वाटाय. कित्याक राजबोडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोन दुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां हांगसरान घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजवट चलयताय शासनाच्या शासनाक. आमेन. जेजूची शांती सदां घाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळे वस्तू परस हांव तुजो भोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव मुलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता हांव. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवट्टा. तुजे सोरशिलो कोटसूर म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया पेज 76 D48 जोशे मेरून तानेता. मागुया. सुर्गींच्या बाबा तुज्या पुताचे आवयचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सुरवंडरा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां बोदलें. आंकवार माळीची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस ओदीक बरो आनी आमचें जिवीत तुवें सोडलेल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सगळे स्पोर्ट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पोदिदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. घेवन फ्रांसीसच्या वेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सडवणेची बरी खबर परगोटूंक देसा देसांनी तुमगे लोयांचो जीव झरोन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें भगयोन फ्रांसीसच्या कडेन मागचें.
आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोदीन ते शांती पावय म्हूण मागता हांव आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाकणटा हांव. Amen. गीत घेवया पेज 204 T4 अंकवाल मारे देवा माते.